सद्याक हांव केमन आयलंडाक आयिल्लो आसा. हांव गोंयांसान रुजविल्लो बेनावली, प्रिन्स जेकोब आनी जॉन डिसिल्वा आनी कॉमेडियन जॅनेट. तसोच कुवेट साकून आयिल्लो आसा म्युजिशियन बाब मास्ट्रो शाहू आल्मेडा. आनीक हांव तसोच म्हजे बरोबर कुवेट साकून येयला बाब बाबिक दुवारी. आमी आयज केमन आयलंडाक आसात आनीक केमन आयलंडाक आमी बाब राफाएल दे माकाजान हाच्या तियात्रांत आयिल्ले आसात. सो सद्याक आतां आमची निकतीच निमाणी रिहर्सल काबार जाल्या आनीक मेन हेतू म्हणल्यार हो व्हिडिओ काडपाचो. बाब राफाएल दे माकाजान जावन आसा एक बरो आर्टिस्टीक एक्टर तसोच डायरेक्टर. तो गोंयांत जायत्या तियात्रांनी नाचला आनी हांगाय ताणें पयलो केमन आयलंडाक तियात्र करपी तो. सो हांव ताणें हे कोंकणी पालकाचेर ताणें केमनाक स्टेजीचेर वावर केला तो हांव तुमच्या मुखार दाखयतां. पळयात ही जावन आसा स्टेज. स्टेजीचेर ताणें सगळे लाकडाचे फ्रेमवर्क केलो आसा तो ताणें केला. पळयात ही स्टेज, ह्यो स्टॅरकेस आसा, तशेंच हे आख्खें सेटअप, ह्यो फायल्यो सगळ्यो फायल्यो, तशेंच इवन ही लायटीची बॉक्सां पासून ताणें आपल्या हातांनी केल्या. सो म्हाका ताची ऑर्डरी दिसता कित्याक इतलो वाव ताणें हांगासर तो कामाक आसा कोण, पूण असलो वाव ताणें आपले गोंयचे माय भाशे पासत म्हणजे कोंकणी पालका पासत केलो. देखून हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा आनी दोनूय देवा लागीं मागता ताका बरी भलायकी दिवंक, फुडाराक असलेच ताणें शो पालकार हाडूंक आनी असलोच वावर करूंक. तर हांव बाब मातशें राफाएल दे माकाजाना लागीं मागता हांगासर येवंक. ओगेच्यानो हो जावन आसा बाब राफाएल दे माकाजान, भावार्थ ह्या तियात्राचो बरोवणार आनी डायरेक्टर. आनी हो शो जातलो फाल्यां म्हणजे 16 तारखेर आयतारा दिसाक ह्या हॉलान. सो मागता हांव सगळ्या केमन आयलेल्या आसलेल्या गोंयकार तियात्र पळयणारा भावांनी भयणांनी येवंक आनी पळोवंक हो बाब राफाएल दे माकाजान हाचो तियात्र भावार्थ. सो तूं कितें उलोवंक सोदता? कांय ना, पूण उलोवपा जायतें आहा तशें, तुमचें चड उलोवप नाका. पूण देव बरें करूं, तुमी एक बरो सहकार म्हाका दिलो, म्हगे उतरां रिस्पेक्ट दिलो. आनी ह्या केमनान आमगे कोण भुरगे जे आहाय जावं तेणी बरो वावर केलो आनी तुमी तांकां एप्रिशिएट केले आनी तांकां हांवें चड खोशी भोगली तुमचे बराबर येवपाक हिंगा. जावं तूं आमचो रुजार बाब, बाब जाकोब, बाब जॉन, तशेंच बाय आमचें जॅनेट आनी बाय बाब बाबीट. आनीक अशें आमच्या भुरग्यांक एक बरी संदी म्हाका दिसता तांकां मेळ्ळी. आनीक हांवें आतां रिहर्सल पळयलें ते प्रमाणे खरेंच हांगासर एक्टर आनी एक्ट्रेस आसात जे आमची गोंयची भाव भयणां जी कामाक पासून वचून तांणी रिहर्सल मारून इतली ती परफेक्ट जाल्यात थंय. खरेंच म्हाका जाल्यार तांकां शाबासकी दिवंक दिसता आनी ताणें तुवें तांकां बरी थोकूच दिवन ताणें प्रॅक्टीस केली आनी खरेंच बरें दिसता ती पालकाचेर एक्टींग करता आसतना. हांवूय तांकां दिनो आसता म्हज्या काळजाचे खोलायकतान, कित्याक आमी ह्या पडदेसान सगळे पोटा पासत आयल्यात, पूण आपलो मोग ह्या भाशेक, आमचे माय भाशेक दिवन आपली कला जी दाखोवंक ते फुडें सरले म्हूण तेवूय फुडाराक पोट जोडूंक हें म्हजें तांकां आवडे. तर सगळ्या लागीं हांव मागता केमन आसलेल्या गोंयकार भाव भयणां लागीं येवंक आनी पळोवंक हो बाब राफाएल दे माकाजानाचो तियात्र जाचें नांव भावार्थ.